काँग्रेसीच्या एका उमेदवाराक मरण आयिल्ल्या कारणान जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक नावेली मतदारसंघान फुडें धुकलिल्ली। ती वेंचणूक आतां 20 मार्चाक जातली। त्या खातीर झेडपी वेंचणुकेक नावेली मतदारसंघांतल्यान उमेदवार म्हण प्रतिमा कुतिनोन उमेदवारी अर्ज भरला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन जे पोस्टपोन जाल्ले बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ आवर कॅन्डिडेट ते बाय इलेक्शन आतां ह्या इलेक्शना बरोबर जाता आनी तातूंत पक्षान आमचे महिला काँग्रेसचे अध्यक्षा प्रतिमा कुतिनोन हाका फील्ड केला। म्हाका खात्री आसा की तें काम ताणें केलां आनी सगळ्यांचो सपोर्ट ताका आसा, कित्याक हिंगा नावेली पंचायत तेलावली पंचायत दोन्ही पंचायत नावेलीच्या मतदारसंघात पडटा। तेजे भायर आनी 2 पंचायत आहा, रामापूर, सिर्ली आनी सारजोरा हे वेली मतदारसंघात पडटा। सो नावेलीच्या मतदारसंघात 2 पंचायत आहा, वेलींच्या मतदारसंघात आनी 2 पंचायत आहा। हे चारूय पंचायताच्या लोकांक खालतीकायेन मागता तांचो आदार, तांचो सहकार आनी तांचो आशिर्वाद काँग्रेस पक्षाक। देशाच्या कॉन्स्टिट्युशनान बायलांक अधिकार दिला 33% रिजर्वेशनाचो आणि त्या कॉन्स्टिट्युशनाच्या मॅन्डेटाच्या अगेन्स्ट आमचो सरकार वचून खंय 20% खंय 25% अशें रिजर्वेशन बायलांक दितात आणि जे काल हायकोर्टान स्ट्राक डावन केल्लें आसा। म्हणजे एक वटच्यान हो सरकार बायलांक विरोध करता आणि गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन एक जनरल वॉर्डाक एक तरणाटे चलयेक जे लोकां खातीर झगडटा ते जनरल वॉर्डांतल्यान जनरल झेडपीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान प्रतिमा बायक आमी आयज नॉमिनेट केल्ले आसा। बीजेपी who doesn't believe in reservation for ladies 33% तेणी आळोवन दवरिल्ले आसा। पण हांगा बाब गिरीशान सांगले तशें एक बायलेक 2 टायम झेडपी कॅन्डिडेटाच्या अगेन्स्ट हांवें आयज एक चॅलेंज घेतिल्ली आसा। एंड वेन पीपल कॉल मी आयरन लेडी ऑफ गोवा, आय थॉट दॅट आय शूड टेक दिस चॅलेंज एंड आय एम गोईंग फॉरवर्ड बिकॉज इट इज अबाउट नॉट रिजर्वेशन। इफ अ पर्सन इज केपेबल, कॅपेसिटी आसा तर बायलेक कित्याक वाय कांट वी गो फॉरवर्ड। आणि हांव अपेक्षा करता की प्रत्येक जावं ते रामापूर, सिल्ली, सारजोरा, जावं ते आमचे नावेली फूल पंचायत, जावं तेलावली, फादेले, बुतिका, दलगोना, मागीर तुजे दोंगोरी, बेंडुशे, सगळे हे लोक म्हाका म्हजे कामाचे पावटी जे हांवें काम केलां ते पळोवन म्हाका तुमचो एक